मये वाठारांतल्या मायनिंगाचेर मिनाची येरादारी करपी भायले ट्रक बंद करून थळाव्या ट्रकांक काम दिवचें असो थाराव मये पंचायतीच्या ग्रामसभेत घेतला। तशेंच गांवच्यो पारंपरीक पायवाटो राखून दवरात अशी मागणी लेगीत लोकांनी ग्रामसभेत केली। पळयात। सरपंच विशांत पेडणेकर हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मयेची ग्रामसभा जाली। ह्या ग्रामसभेक 11 मदले 6 पंच वांगडी हजर आशिल्ले, जाल्यार उपसरपंच सीमा आरुंदेकर मेळून 5 पंच वांगडी गैरहजर आशिल्ले। हे ग्रामसभेत खासा करून मायनिंग ट्रक आनी शेतकारांचो मुद्दो चर्चेक आयलो। मये वाठारांतल्या मायनिंगाचेर मिनाची येरादारी करपी भायले ट्रक बंद करून थळाव्या ट्रकांक काम दिवचें असो थाराव ग्रामसभेत घेतला। तशेंच धार्मीक म्हत्व आशिल्ल्यो गांवच्यो पारंपरीक पायवाटो राखून दवरात अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली। तेन्ना आमी ग्रामसभेत कितें एक थाराव घातलो की आमच्यो ह्यो पारंपारीक देवाच्यो वाट्यो आहा त्यो खंयच्या कोणीय जागा घेवन खंयच्या ओनरान घेवन नाल्यार खंयच्या IIT येवन नाल्यार कितें येवन ती जागा आमकां देवाची जागा देव वयता ती आमकां मेकळी जाय आनी म्हणून आमी आयज पंचायतीन थाराव घातलेलो आहा की अशें पयलीं घालता पूण आतां आमकां दिसून येयलें की खूब कडेन हेच्या बद्दल जागे बद्दल खंयचो भायलो लोक येता आनी दोंगर घेता ताका खबर ना आमचे बाबा जेवणी घालता नाल्यार आमचो देव वयता नाल्यार आमचो कळस वयता खोळयो आहा त्यो ताका खबर नासता आनी तो घेता आनी तो फाल्यां दादागिरी करता। आतां कसो कंपनी कशी आमकां आतां वयर घेयना कित्याक तर तुमच्या गांवाच्या हातीन आमी पंचाक सरपंचाक घेता आनी ते वयता। आतां देवाची वाट आमची मायनी वचून गेल्या ती फाल्यां तो म्हणटलो कित्याक कंपनी म्हणटली आतां दिताले फुडले जनरेशन कळचें ना म्हणून तो म्हणटा शिरगांवसून व्हरा तुमची बॅग अशें जावंक जायना। म्हणून हे आमच्यो देवाच्यो ज्यो वाटो आहा आमचे देव वयता आनी कितें वयता त्यो आमकां सेव करूंक जाय। तो व्हडलो दोंगर थंय घेवन आतां आमी आल्या व्हडल्या दोंगरार वचून भोंवडी घालता ती आमकां हें करूंक जाय तेचेर लक्ष दिवंक जाय म्हणून आमी पंचायतीन थाराव घेतला। आमी एक आमचो मायनीकडे एक गेल्या वर्सा अशीच जाल्लें की SK खैतान म्हणून जो एक कॉन्ट्रॅक्टर तेंच्यांनी हाडला हांगासर आनी तेच्या अंडर सगळी मायन चलयतात म्हणून आमी ताका कितें केल्लें आमचो बिचोलचो MLA आमचो शेटी आनी प्रेमेंद्र शेट आमचो मयाचो आमदार हेंचे कडेन बसोन ताका आमी भायर काडलो बंद केल्लो ताका आनी दोनी आमदारांच्या फुड्यान तेच्यांनी बरोवन दिलें की हे गाडयो बंद आसतल्यो आनी तुमच्यो गाडयो चलतल्यो म्हणून। तेच्या उपरांत त्यो गाडयो बंद आसल्यो आनी आमचें रिजेक्शन थोडे दीस आमकां दिलें तेंच्यांनी परत बंद केलें आनी रिजेक्शनाचें काम आमकां नासल्या कारणान आमकां पेमेंटूय तसो येना आमकां जावं तसो पेमेंट कांय ना भितर। आमी वयल्यान आमकां मेंटेनन्साक तेंच्यांनी जाम केल्लेलें आसा असो सामान जेटीचेरूय हाडून तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर भायलो लायला तो पॉयंट ताका दिल्लो आनी कंपनीन तितूंतले तितून एक काम केल्लें आहा आपूण गाडयो हाडून लायले तो मायनीच्या अगेन्स्ट आसा तेंच्यांनी त्यो गाडयो हाडून लावंक शकनात कित्याक ते मायनीन इक्विपमेंट जायना ते आमच्यो गाडयो लावंक जाय ते पूण आमच्यो गाडयो लावंक पळयना तेजो लोकलाच्यो गाडयो घेवंक पळयना त्यो तांकां भायल्याच कॉन्ट्रॅक्टर जाय। काल आमच्या CM सरान तो एक स्टेटमेंट केल्लो आहा भायले येवन हांगासर जेन्ना आमी फाटीं रावल्या म्हणून भायले येवन हांगासर दुबय जाल्या तेंची म्हणून। तशेंच आमी आतां हें चिंतता की आमकां जर आतां फुडें सरून आमकां एक काम जाय जाल्यार आमकां सरकारानूय सपोर्ट करपाक जाय आनी ताका भायर काडपाक जाय अशें आमी मया पंचायती कडेन मागला की वेदांतान कितें केल्यार कॉन्ट्रॅक्ट SK खैतान म्हणून राजस्थानचो कॉन्ट्रॅक्टर हाडला आनी तेच्यो गाडयो चलयता आनी रिजेक्शन आमकां अजिबात दिना। लास्ट इयर आमी थोडे 2 म्हयने रिजेक्शन चलयले आनी हे फावटी तो रिजेक्शनूच दिना। वेरेज लोडिंग पॉयंट आहा तो तसो दयानंद गांवस म्हणून येयला आनी तो बार लोडिंग करता। जर तो बार लोडिंगाच्यो गाडयो 10 चलता तेच्यो 10 टायराच्यो त्यो 10 टायराच्यो गाडयो भायर पडात जाल्यार आमच्या 20 ते 40 गाडयो थंय चलोंक शकता बार लोडिंगाक। प्लस वेदांत हितून पिटान ज्यो गाडयो चलता रिजेक्शनाक 20 गाडयो तेज्यो 10 टायराच्यो चलता रिजेक्शनाक त्या जाग्यार आमच्यो 60 गाडयो चलतल्यो 6 व्हिलर आनी ऑटोमॅटिकली हे रिक्वायरमेंट वाडटले आनी गांवच्या लोकांचे ट्रक लागतले। म्हणून थोड्या लोकांक अशें जालें की वेदांताची जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते येवन जोडून वयता आनी ताका ते कोणाक तरी थारयतात आमच्या ट्रकवाल्यांक किंवा ग्रामपंचायती कोणाक तरी धरतात आनी तेंच्या आशिर्वादान ते चालू दवरतात आनी आमच्या गाडयांचें काम आहा ते काडून घेतात। आमकां जागा उपलब्ध करून दिली आमच्या भागवती समाजाच्यो आमच्या कोर्टान आनी प्रश्न हे बरे येयले चडशे शेतकारांचे प्रश्न येयले ते आमी प्रश्न बरे हाताळ्ळे। दुसरे म्हणल्यार आमचे मायनिंगाचे दोनूय मायनिंग जो आसा वेदांता आनी सावकार मायनिंग हेंचे प्रश्न येयले की ट्रकवाल्यांचे विशय आले ते आमी कातळाक घेतले आनी ते सोडोवपाची तयारी केली।
शेतकारांचे जे प्रलंबित प्रश्न आसात ते सोडोवपाची तयारी केली आनी ते आमी थारावूय करून सगळ्यांनी बरें सहकार्य केले ताणे करून जे शेतकार आयज चड भाव येयले तेंच्यांनी आमकां बरें हें केलें आनी व्यवस्थीत ग्रामसभा जाली हितून पयल्यान पयलीं हांव आमचो सेक्रेटरी आनी आमचो ऑब्जर्वर गार्ड आमचो सेक्रेटरी महादेव नायक हेंच्यांनी ही ग्रामसभा सुरळीत केली. गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.